वाळपय काँग्रेस परत उभी करपाक म्हूण यत्न चालल्यात. लोकांचो बरो तेंको मेळटा म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार उलयला. वाळपयच्या हॉस्पिटलांक लोकांक बऱ्यो सोयी सुविधा जाय, 108 ॲम्ब्युलन्स सर्व्हिस सारकी जाय, ते खातीर सरकाराचेर दबाव हाडटले म्हणूनय गिरीश उलयला. काँग्रेसीचें जनगण मन वाळपय पावलें. प्रत्येक जो कार्यकर्तो आसा, जो काँग्रेसमॅन आसा वाळपयांत, जो आमचो वोटर आसा, हांव तांकां सांगपाक गेलां की आमी तुमचे बरोबर आसात. हांगा कोणूय येवन कोणूय वचो, काँग्रेस पक्ष वाळपय उबो जातलो परत. आमची पक्ष संघटना मजबूत जातली, आमची मेंबरशीप आमी आनी एग्रेसीव करतले, आनीक आमचे वॉर्ड कमिटीजूय रोखड्यो जातल्यो आनी तेजे नंतर आमी बूथ कमिटीचेर लक्ष दितले. कोणाक हांगा चिंता करपाची आनी भिवपाची कांयच गरज ना. आनी जंय खंय अन्याय जातलो कोणाचेर तेन्ना आमी खास तेजे बरोबर आमी उलयतले. मेसेज इज व्हेरी क्लियर. म्हाज्या अपॉइंटमेंटा नंतर आनी देशभर आमी नवीन चेहरे हाडटात, युवा फेसीस हाडटात. आयज आमी जे सगळे भुरगे मुखार चल्ल्यात गोंयभर, म्हाजे बरोबर ते खुबशे आसात, सगळे तरणाटे आसात आनी ते तरणाट्यान येवनूच ही येवजण आमी मुखार व्हेल्यात. जे येवजणी मार्फत आमी हांगा आयज पावल्ले आसात. सो खुबशे तरणाटे काँग्रेसीक एट्रॅक्ट जायत आसात. आमी मागणी करतात, आमचे जे कार्यकर्ते थोडे कुशीक आसात, ते कार्यकर्तो म्हणजे आमचो एक खामो, ते कार्यकर्त्यांक परत पक्षांक जोडपाचें आमचें काम आसा आनी त्या कामा खातीरच आमी आयज ही चळवळ गोंयभर केल्याक आनी त्याच उद्देशान आमी आयज वाळपय आसा. व्हरपा पडटा. सो हांगा हॉस्पिटल आसून फायदो ताजो कांयच जायना प्रॅक्टिकल. सो आमी सरकाराचेर दबाव हाडपाक प्रयत्न करतले की हांगा हॉस्पिटलाची सुविधा दियात. ॲम्ब्युलन्स फॅसिलिटी सारकी ना, 108ची फॅसिलिटी सारकी ना. त्या खातीर हांगसरले जे लोकल आमदार आनी हेल्थ मिनिस्टर आसा, म्हाका दिसता तेणी चड लक्ष दिवपाचें हांगा गरज आसा. आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. अस्नोडा एगोटान जाहीर सभा घेतली. अस्नोडा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटा कडेन महिंद्राचो हॉटेल प्रोजेक्ट येता. ह्या प्रकल्पाक लागून उदकाच्या प्लांटा कडेन प्रदूषण जातलें म्हूण लोकांक भंय. त्यांचो प्रपोजल कितें आसा, हांगासर एक 200 रुमांचे हॉटेल येतले इको टुरिझमच्या नांवान, आनी ते 200 रुमांचे जे हॉटेल येतले, TCP त्या प्रोजेक्टाक परमिशन दिला आनी त्या परमिशनान बरयल्लेले आसा की ते दोनूय सर्वे नंबर जे आसा ते रिजनल प्लॅन 2001 आनी 2021 सेटलमेंटान आसा म्हणून. वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड. आणि आमचे पळय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तर आमकां हेल्प करना. इफ वी हॅव टू टेक लॉ इन टू आवर ओन हँड्स, ते करपाक आमी रेडी आहा. रुमान कोणी पेस्टिसाइड यूज करता, कोण थिंगा पेंट मारता भायल्यान, तो पेंट स्लोली व्हांवून सकयल 2-3 वर्सान तोय सकयल पावतलो. प्लास्टीक कोण उडयता, कोण मर्क्युरी, लेड असले पॉयझन्स आसता आमी यूज करतात. आमी डेली थर्मोमिटर कितें यूज करतात, ते सगळे तुमचे उदकान आनी बार्देसकाराचे उदकान पावतले 100%. रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटेन दक्षिण गोंयच्या कांय मामलेदार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यांच्या कचेऱ्यांची भेट घेतली. ऑफिसाचो कारभार कसो चल्ला तो पळोवंक ही विजीट. रिफर्बिशिंग ऑफ द मामलेदार्स ऑफिस इन सांगे दॅट हॅज बीन लुक्ड एट. प्रसादाची एक मागणी आशिल्ली की हे जावचें म्हणून, सो वी हॅव हॅड अ विजीट देर. विथ दॅट वी हॅव कम टू केपें नाव. Cape, we have had a review with the deputy collector to know where the shortages or the shortfalls are, how we need to increase the pendency, decrease the pendency, how we need to change certain norms to have the ease of doing business and simplification of procedures to provide better services to the common man. सर्वसामान्य मनशांचो हो सरकार आनी तांकां पावपाचें जाल्यार महसूल खातें मेन जाता. तातूंत तांचे प्रोसेस कंटिन्यूअस जाय पडटा आनी ताज्या खातीर कितें करपाक जाय, चेंजीस कितें करपाक जाय, इम्प्रुवमेंट्स कितें करपाक जाय, दिस हॅज बीन अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज. फातोर्डेचो आमदार मंत्री विजयान मुस्लिमांक इफ्तार पार्टी दवरिल्ली. रमजान म्हयन्यान सांजे उपास सोडटा ताका इफ्तार म्हणटात. दोन कामां जावंक जाय जाल्यार एकवटान मुस्लीम समाज एक आसूंक जाय. आज मेरेन फातोर्डा मतदारसंघात मुस्लीम समाज एक आशिल्लो. 3 मस्जिदी हांगा जाय, 3य मस्जिदी एक म्हणून आसपाक जाय. आनी कोणाचें जर आमी खंय कितें चुकल्या जाल्यार हांव तुमची आज माफी मागता, पूण उतर दिता की सगळ्या बरोबर आमी आहात. 3य मस्जिदी आमकां एक, सगळे मुसलमान आमचे भाव अशें आमी मानतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.